मायमोगोचे येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरू एक हेडलायन्स. वास्को जुवारी नगरात सायबर क्राईम पोलिसांनी बोगस कॉल सेंटर केले उद्ध्वस्त. मुखेल सूत्रधार मयांक कौशिक नितीन सायनी सयत उखल्ल्यो 23 जणांच्यो गुटल्यो. लोकांक 1 कोटी परस चड रकमेची तोपी. पाड्डी हायस्कुलांतल्या महामार्गार 2 पर्यटक गाडयांक अपघात. रंबलर्सान घेतलो घात. दुचाकी चलोवपी गंभीर जखमी. पिळगांव नितळ दवरपाचे यत्न. कोयर वडेतल्यांक 10,000ची फायन. लायले बोर्ड पूण कॅमेऱ्यांची नदर चुकोवन अजूनय वडयतात कोयर. खंय गेली सामाजीक लागणूक. पंचायतीक पडला प्रश्न. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. वास्को जुवारी नगरात सायबर क्रायम पोलिसांनी बोगस कॉल सेंटर उद्ध्वस्त केलें. हे धाडीत मुखेल सूत्रधार मयांक कौशिक नितीन सायनी सयत हेर 23 जणांक धरल्यात. तेंच्या कडल्यान 26 लॅपटॉप आनी मोबायल जप्त केलेत. लोकांक 1 कोटी परस चड रकमेची तोपी घातल्या. क्रायम एसपी राहुल गुप्तान ते विशींची माहिती दिल्या. पळयात. जुवारी नगर में रेन फॉरेस्ट जो सोसाइटी है उसके अंदर हमने ये रेड को अंजाम दिया और इसमें हमने 24 लोगों को अरेस्ट किया है. 24 उनसे अपना जो भी कॉल्स थी वहाँ से यूएस से जो कॉल आती थी उनको अटेंड करते थे और किसी तरीके से कस्टमर को मैनिपुलेट करके उनकी डिवाइस का एक्सेस देते थे या फिर उनसे पैसा ट्रांसफर कराते थे. तो ये इसमें समझ में आया है. मैं थोड़ा कुछ अक्यूज के नाम आपको बताना चाहूँगा. इसमें हमको मेन मास्टरमाइंड जो मिला है वो है मयंक कौशिक, एज 38 ईयर्स, रेजिडेंट ऑफ सरिता विहार दिल्ली. उसके बाद नितिन सैनी जो कि एक उसका नंबर 2 के तौर पर कह सकते हैं. नारायण सैनी फादर का नाम, एज 36 ईयर, रेजिडेंट ऑफ दिल्ली. आकाश वाजपेयी और ऐसे 24 टोटल एम्प्लॉइज हैं. ये सारे एम्प्लॉइज दिल्ली से हैं, एनसीआर, गुड़गांव, नोएडा से हैं, जम्मू कश्मीर से भी हैं, कुछ महाराष्ट्र से भी हैं और कुछ 1-2 पंजाब से भी हैं. तो ऐसे मिक्स प्रोफाइल है और उनका एजुकेशन बैकग्राउंड भी काफ़ी मिक्स है कि कुछ बीबीए पढ़े हुए हैं, कुछ होटल मैनेजमेंट, कुछ 12th क्लास पास आउट हैं, कुछ इंजीनियर्स भी हैं. तो इस तरीके का इनका एजुकेशन बैकग्राउंड है. ये कॉल सेंटर पिछले 1 महीने से चल रहा था जिसमें हमने एस्टिमेट लगाया है कि लगभग 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड हुआ होगा क्योंकि फाइनेंशियल ट्रेल्स स्टिल सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन. तो वो चल रही इन्वेस्टिगेशन. एम्प्लॉइज को इसमें रिक्रूट किया गया था. उनकी मंथली सैलरी 35 से 40 हज़ार के बीच में थी और इन्होंने अमेजॉन, पेपाल, एप्पल, जेल पे, एप्पल पे और कई सारी जो यूएस की लोन एजेंसी और गवर्नमेंट एजेंसीज थी उनका कस्टमर के एम्प्लॉई बनके इम्पर्सोनेट किया और यूएस सिटीजन्स को टारगेट किया. हमने इसमें एफआईआर रजिस्टर की है. एफआईआर 53/2024 अंडर सेक्शन 3184, 3192 रेड विथ सेक्शन 3(5) ऑफ बीएनएस एंड 66D ऑफ आईटीआई. केस की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है. हम इसका कोशिश कर रहे हैं कि इसका नेशनल एंड इंटरनेशनल लिंकेज अगर जो निकलता है उसको भी हम सामने दें. सायबर गुन्यांवाक आळाबंद हाडपा खातीर गोंयांत पावलां उबारल्यात. सायबर क्षमता घटमूट करप, पुलीस निरीक्षक, पीएसआय आनी सायबर पंगडा खातीर घरगुती अभिमुखीकरण कार्यावळी, विद्यार्थी आनी पालकांक सायबर सुरक्षे विशीं शिक्षण दिवप, गोंयच्या प्रादेशीक बँक अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेवन वर्कशॉपां आनी बसका घेवन जागृताय हाडपाचे यत्न चल्ल्यात. कांय रणनीतीक उपाय घेतल्यात. ते विशीं डीजीपी आलोक कुमार आनी एसपी सायबर क्रायम राहुल गुप्तान पत्रकार परिशदेंतल्यान म्हायती दिली. तो हमने एक तो स्ट्रेंथ लगभग डबल की है साइबर क्राइम की पिछले 3-4 पहले स्ट्रेंथ इसकी 26 होती थी. आज के टाइम में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की स्ट्रेंथ बढ़ा के 47 की गई है और आने वाले दिनों में इसकी स्ट्रेंथ और फर्दर हम लोग बढ़ाएंगे ताकि हमारे ज़्यादा लोग इन्वेस्टिगेशन में और अवेयरनेस में काम कर सकें. दूसरा, सितंबर के महीने में एक बहुत ही बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था. साइबर क्राइम की जो ट्रेनिंग है गोवा पुलिस के लिए, उसमें एमएचए की जो टास्क फोर्स है I4C उसकी टीम आई थी. 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम था. उसमें हमारे 800 लोगों को ट्रेन किया गया कि कैसे साइबर क्राइम से लड़ना है. उसके ऊपर इट वाज ए वेरी गुड प्रोग्राम और उससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट. इसके अलावा पीआई जो हमारे हैं और जो साइबर टीम है हर पुलिस स्टेशन पे संगठित की और
ऐसी जो पुलिस स्टेशन वाली साइबर टीम है और जो हमारे पीआई है पुलिस स्टेशन के, उनके लिए इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम मल्टीपल टाइम्स हम लोगों ने कंडक्ट किया है। और एक जो मेजर इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है, एमएचए की जो टास्क फोर्स है आईओसी, वहां पे हमने एक सब इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर परमानेंटली डिप्लॉय किया है, ताकि वो वहां पे जो ट्रेंड्स दिखते हैं, वहां पे जो इंफॉर्मेशन है, वहां से अगर बाकी एजेंसी जैसे बैंक्स हैं, टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं, आईएसपी है, इन तमाम लोगों से कोऑर्डिनेट करने के लिए एमएचए के अंदर में गोवा पुलिस साइबर पुलिस स्टेशन का एक सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर परमानेंटली दिल्ली में तैनात किया गया है। वो गोवा गवर्नमेंट को हम धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने इस चीज की हमें इजाजत दी है, ताकि हम वहाँ पे और बेहतर तरीके से बाकी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें। उसी तरह से आईटी एक्ट का एक 79 सेक्शन है, उसके तहत जितना भी इलीगल कंटेंट होता है साइबर स्पेस में, उसको हटाने की जो पावर है वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस साइबर क्राइम को अभी पिछले हफ्ते ही गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने वो पावर डेलीगेट की। तो इससे यह है कि एसपी साइबर क्राइम विल बी एबल टू मेक रिक्वेस्ट टू कंसर्न्ड जो साइबर स्पेस में एजेंसीज हैं उनको कि आपका ये कंटेंट जो है सही नहीं है एंड इट शुड बी टेकन डाउन। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है, जिससे ये प्रोसेस जो है काफी फास्ट हो जाएगा। ये अभी तक नहीं था, तो पिछले हफ्ते ही ये पावर एसपी साइबर क्राइम को डेलीगेट की गई है। इसमें आईटी एक्ट का 79(3)(b जो है उसके तहत इनको डिजिग्नेट किया गया है। गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो आणि मुजेफ शेख। सोमारा दनपारा पाड्डी हायस्कुला कडल्या महामार्गार 2 पर्यटक गाडयांमदी भिरांकूळ अपघात जालो। गाडयेन रमलर्साक लागून अस्कीत ब्रेक मारिल्ल्यान फाटल्यान येवपी दुचाकीन फुडले गाडयेक नेटान धपको दिलो। हे घडणुकेत दुचाकी चलोवपी गंभीर जखमी जाल्यात, तेंचेर हॉस्पिटलांत उपचार चल्ल्यात। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। तालुक्यांतल्यान जेन्ना आमी मडगांवच्या दिशेन वयता, हो जो हायवे सामकोच अरुंद आसा आणि त्याच बरोबर करमल घाट जो आसा तो सामकोच डेंजर पोर्शन आसा आणि त्याच बरोबर ह्या हायवे बऱ्याचशा कडेन रॅम्लर्स घातिल्ले आसा आणि सायडीन ज्या तरेन सिग्नल्स आसपाक जाय, रॅम्साचे सायनबोर्ड आसपाक जाय तसे सायनबोर्ड ना आणि ताका लागून हो रस्तो वेगवेगळ्या कारणां लागून म्हणटा तसो बदनाम जाल्लो आसा। आयज अशाच प्रकारची एक घटना घडली जी की एक बरी टुरिस्टाची 4 व्हीलर गाडी फुडल्यान येताली आणि फाटल्यान एक कपल टुरिस्टाचेच येताले आणि जेन्ना रमलर जेन्ना दिसले त्या वेळाचेर फुडल्या गाडयेन ब्रेक मारले आणि फाटल्या गाडयेक कांयच कळलेंच ना। त्या वेळाचेर फाटली जी स्पीडीन आशिल्ली 2 व्हीलर जोरान ताका आपटली आणि ड्रायव्हर पूर्णपणे गाडयेच्या वयल्यान पलटीमान सकयल पडलो। ह्या वेळाचेर इतले सगळे कॉन्फिडन्स तयार जाले की संपूर्ण हायवे आसा तो सारको बंद पडलो आणि जेन्ना हायस्कुला कडेन ही घटना घडली त्या वेळाचेर बऱ्याचशा जणांनी 108 फोन करपाचो ट्राय केलो, पूण 108 एक तर काणकोणाक ना तर कुंकळ्ळी आणि काणकोण आणि कुंकळ्ळी जवळ जवळ 15 ते 17 इतले किलोमीटर डिस्टन्साचेर आणि जेन्ना हांगासरले अँब्युलन्स घटनास्थळी पावता म्हळ्यार 20 ते 25 मिनटां ना तर अर्दवर तरी जाय आशिल्लें आणि करमल घाटाचेर जे रस्ते आणि हँगजर ज्या सिच्युएशनान गाडयो जाता ते पळयले जाल्यार अर्द वरा परस चड टायम जाय पडटालो। पूण सुदैवान गव्हर्मेंटान पाडी हांगासर एक स्पेशल हायवे खातीर अँब्युलन्स थंय तैनात केल्ली। इमिजिएटली त्या गाडये कडेन इन्फॉर्मेशन पावयलें आणि इमिजिएटली तांणी गाडी धाडली आणि त्या वेळाचेर ही जी कोण एक्सिडेंट जाल्ली एक कपल्स फॉरेनाची आयिल्ली तांकां मडगांवच्या हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले आसा। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, समृता खणगांवकर आणि भक्तीपे बाळगी। आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो। पिळगांव पंचायत नितळ गोंय राखपाचे जाता तितले यत्न करता, पूण लोक नितळसाणेक सांगात दिनात हें पंचायतीचें दुख्ख। वाठार बुरसो करतात म्हण 10,000ची फायन घालतले अशें सांगपी बोर्डय उबे केले। सुशिक्षीत लोकय कोयर बडयतात। पिळगांवच्या पंचान खंत उक्तायल्या। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट।
हाजे फाटल्यानूच तुम्ही पळयता पळगांव पंचायत एरिया आणि हे जे लोक आसा ते गार्बेजी जे डंप करता ते खूप फावटी ते क्लिनूय करता आणि आता तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेतला की एक सगळे कडेन CCTV कॅमेरा बसयल्ले आसा तशेंच फायन ऑफ 10,000 फायन पडटली कोण उडयता तांकां अशें बी बोर्ड घातलेले आसा पूण लोकांक ताजें कांयच पडलेलें ना तरी हांगा आमकां ज्या जाग्यार आमी उबे आसा थंयसर CCTV कॅमेरा आसा पयलीं ह्या जाग्यार गार्बेज उडयताले लोक पूण आतां CCTV कॅमेरा घातल्या कारणान लोक फुडें गार्बेज उडयता रस्त्याचेर आनी खंय मोठ्या प्रमाणात गार्बेज क्रिएट जाल्लेले आसा पंचायतीन खूप फावटी इनिशिएटीव घेतलेलो तांकां सांगलेलें पूण लोक कोणूच आयकपाक तयार ना हे अननोन लोक जे मेन रोडाकसून यो वच करता तेच उडयता अशें दिसता तशेंच हांगा तेंचे मॅनेजमेंटूय बरें चलता पूण हे जे रोड सायड गार्बेज असल्या कारणान तेंचे जे प्रयत्न आसात ताका बरी सक्सेस मेळना त्या खातीर जे गार्बेज लोक उडयता तेंच्यांनी अशे रोड सायडीक गार्बेज उडोवपाक जायना असली गार्बेज जी आसा ती म्युनिसिपालिटीन दर पंचायतीन व्हरून दिवपाक जाय तेन्नाच जी रोड सायडीक गार्बेज दिसता ती कमी जातली आनी अशे जे CCTV कॅमेरा घातल्या ते फायन मारला तेजेर ताका हे करपाक जाय लोकांनी रिस्पेक्ट दिवपाक जाय आनी खंयसरूय गार्बेज आपूण जावन लोकांनी उडोवपाक जायना जे आतां कचरो उडयता पळय त्या खातीर तुमी इन्स्टॉल केल्या हे कितें म्हणटा ते CCTV कॅमेरा पूण अजून कमी जाला असो दिसता गांवांत कचरो ना आमी पिळगांव पंचायतीनसून प्रत्येक वॉर्डार एक कॅमेरा इन्स्टॉल केला जे कडून कचरो खूब लोक उडयता आनी येता वयता लोक असो जस्ट पिशव्यो रस्त्यार उडयता तितून सारकी घाण आसता सॅनिटरी पॅड्स पॅम्पर्स ते सगळे गाडयो वचून सगळो रस्तो भर जाता कुत्रे ते सगळ्याक व्हरता ह्या कारणाक लागून आमी खूब फावटी गांव साफ करून घेतला थ्रू वेरियस ऑर्गनायझेशन युवक कला मंचान केला तशेंच वेगळ्या वेगळ्या ग्रुपांनी JCIन पिळगांव साफ केल्लो आसा रस्तो पयलीं पण तरी लोक कचरो उडयता आतां हे कॅमेरा इन्स्टॉल केला बोर्ड सुद्दां मारला फायन आसा म्हणून तरी लोक कचरो उडयता आतां पंचायतीन कितें केला हे जे मुवेबल कॅमेरा आसा मूव जाता ते कॅमेरा जितल्या एरियान तो कॅप्चर जाता ताचे CCTV रिकॉर्डिंग प्रत्येक वॉर्ड मेंबरा कडेन तांच्या फोनार आसतले आनी ह्यान फुडें जो मनीस कचरो उडयता आमी ते CCTV रिकॉर्डिंग पळोवन तेचेर सारकी एक्शन घेतले आनी तांकां फायन दितले न्ही आतां हे 10,000 म्हटला तितके फायन तुमी घालतले तांकां इनिशियली आमी 10,000 हांगा बोर्ड मारला म्हटल्यार इनिशियली आमकां सपोज एकदां कोण मेळ्ळो आमी ताका 5,000 फायन अशें डिस्कस केला 5,000 फायन दिवन सेकंड टायम आमकां परत कोण मेळटा थंयसर कचरो उडयतना आमी हे पॉयंट आमी घेतली फुडें तुमकां कितें दिसता मेन रोडाक कोण कचरो उडयता असो एक्झॅक्टली सांगू शकना म्हाका तरी दिसता की गांवान आसा पळय ते लोक कचरो तितलो वाटेक येता वयता उडयना जे कोण ट्रॅव्हल करता हे सायडीसून जे कोण पिळगांव वयता नार्वे वयता जे भायले कोण आसता तेजेच पिशव्यो उडोवन वयता कित्याक तुमी जर पळयशात हांगाच्यान गांवकर वाड्या कातर वाड्या पर्यंत तुमकां वाटेक पिशव्यो दिसत रावता आनी ती इतली घाण आसता गाडयो ताच्या वयरसून वयता सो तेका लागून म्हाका दिसता की आमी खंय तरी एक सिरियस एक्शन जो मेरेन आमी घेयना लोक अशेंच कंटिन्यू करीत रावतले अशें न्ही की गांवांतले लोक एड्युकेटेड लोक सुद्दां कचऱ्याचे पिशव्यो अश्यो उडोवन वयता गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार जवाहर बर्वे आनी मुजैफ शेख रुमडामळ दवर्ली पंचायतीन रस्त्या कुशीक स्टॉलां रूम खोपींचे एनक्रोचमेंट काडपाक सुरवात केल्या एनक्रोचमेंटाक लागून उजो पालोवपी गाडयो एम्ब्युलन्सी बसी पावपाक खूब कळाव लागता शुक्रारा रुमडामळ दवर्ली हावजिंग बोर्डांत राती कडेन एका हॉटेलांत सिलिंडर स्फोट जाल्लो येरादारेंत व्हड आडमेळी आयली रुमडामळ पंचायत कसल्योच हालचाली करिनाशिल्ल्यान लोक खुबळिल्ले आतां पंचायतीन एनक्रोचमेंट काडपाक ड्रायव्ह चलयल्या खंयच्याच बेकायदेशीर गजालींक तेंको दिवचे नात पंचायत सचिवान सांगले आयज आमचो एनक्रोचमेंट जे रोड गटर टू गटर कितें रस्त्यार आशिल्ले ते ड्रायव्ह घेतलेलो आमी काल ग्रामसभा जाल्ली ग्रामसभा विशय मातसो तापलेलो आनी ते प्रमाणे ते रोड ब्लॉक जाता म्हणून खुबशे आमचे कडेन कंप्लेनी येयत आशिल्ल्यो ते प्रमाणे आमी एक्ट केलें आमी सगळ्यांक नोटीस सर्व केल्ल्यो आनी तांकां टायम दिल्लो ते प्रमाणे लोकांनी ते टायमा प्रमाणे कांय करूं नाशिल्ले तरी पूण काल ग्रामसभा मातशी बोळ जाल्यार आमी नेक्स्ट डे आमी आयज स्ट्रिक्टली हो ड्रायव्ह घेतला ड्रायव्ह घेतले आनी काल मेसेज पावयली ते प्रमाणे लोकांनी सगळे जे रस्ते जे आशिल्ले चडांत चड लोकांनी ते क्लियर केलां अशेंच लोकांनी आमकां सपोर्ट करचो आनी ट्रॅफीक म्हणटा ते स्मूथ फ्लो अशें दवरपाचें आनी पंचायती तांकां कॉर्पोरेट करतली कित्याक पूण कंजेस्टेड करून ना पंचायत आमच्या लोकां वांगडा आहा पूण ट्रॅफीक बी हें म्हणलें हें सांबाळून तेन्ना धंदो करपाचो हें सगळें सांबाळून धंदो करचो ते फातर भितर दवरून ब्लॉक केला रोड फातर बी केले ते सगळे काडपा लायले आमी आतां ते कित्याक लागून ते फातर दवरले तें खबर ना तरी पूण आमी गटर टू गटर सगळें काडपाक सांगलां
आणि त्या प्रमाणे आज आम्ही ॲक्ट केला. आणि शॉपा काढला हांगा तुम्ही पळयलात. मॅक्झिमम हांगा मेन रोड आसा तेजेर सगळ्यांनी सेटबॅक एरिया प्लस पार्किंग एरियेक प्लस शोल्डर ऑफ गटर सुद्दां इल्लिगल कंस्ट्रक्शन केल्लें आसा. आनी 1 मंथ बिफोर आमी इन्स्पेक्शन करून लोकांक सगळ्यांक वॉर्न केल्ले, इवन नोटीस फावो केल्ल्यो. पूण टील डेट लोकांनी हो क्लियर केले ना कारणान काल ग्रामसभेक परत हो इश्यू डिस्कस जालो आनी त्या खातीर आमी व्हेरी नेक्स्ट डे आयज आमी हो ड्रायव्ह घेतलेलो आसा. आनी लोकां कडेन मागता की हो पब्लीक प्लेस आसल्या कारणान लोकांनी सगळ्यांनी सपोर्ट करचो, जेणे करून ही एकटी पंचायतीची रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, सगळ्या पब्लिकाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा विलेज नीट एंड क्लीन आनी ट्रॅफिक कंजेशन जो इश्यू आसा तो मेंटेन करपा लागून. आतां मुखार कितें एनक्रोचमेंट ड्रायव्ह जालो? एनक्रोचमेंट आमी आतां स्पेशल मिटींग कॉल आउट केल्ली आसा प्लस विथ MLA. सो बाकी गव्हर्मेंट ऑफिशियल सपोर्ट घेवन आमी फुडलो ड्रायव्ह कितें आसा तो बॉडी मिटिंगेक डिसायड करतले. हांगा जे शॉप ओनर्स आसा म्हणल्यार शॉपकार आसा तांकां ट्रेड लायसन अजून तुमी पंचायत इश्यू करूं ना, तेंच्या कडल्यान रेव्हेन्यू येवपाक शकता न्ही? या बेजिकली तुम्ही म्हणटा ते प्रमाणे आत्तां आमी डिस्कस केला की जो एन्क्रोचमेंट जाला तो ऑलरेडी इल्लिगल आसा आनी तांकां ट्रेड लायसन दीत जाल्यार परत हो इश्यू आमी इल्लिगलाक सपोर्ट करता अशें पंचायती परत ब्लेम येवंक शकता. सो इल्लिगल आमी प्रमोट करूं शकना. सो इल्लिगल इज इल्लिगल फायनली. सो ताका आमी परमिशन दिवंक शकना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकार. परतून घेऊया एक व्यवसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयची फामाद नवदुर्गेची जात्रा जाली. कितलेशेच धार्मीक विधींचो आस्पाव हे जात्रेत आसलो. गोंयांत जात्रांक नवदुर्गेचे जात्रेन सुरवात जातात. पळयात काय खीण. गोयची फामाद देवी नवदुर्गेच्या जात्रेक लोकांची उमेद दिश्टी पडली. धार्मिक विधी सयत ही जात्रा सोंपली. 23 नोव्हेंबराक हे जात्रेक सुरवात जाल्ली. रथ उत्सव, दिवजां आनी कितल्योश्योच कार्यावळी जाल्यो. ह्या मागची आख्यायिका आसा अशी की तळयो खालान देवता गांवशीच्यान हांगा आयली. मदीं 2 कडेन रथ रावता तेन्ना थंयच्यान थंय नाल्ल मारून शेवटी मागीर देवता हांगा आयली. हांगा तळयो खाल म्हणटा, गांवशीकान म्हणटा, प्रकटस्थान म्हणटात. हांगा मागीर रथ सकाळचो गाराणे घालून देवळा कडल्यान उबारून नाचयत हाडले नंतर वयर तोरणान वता. तोरणांतल्यान मागीर प्रत्येक वाडेकार आसतात. अंदू पारंपयकाराचें वर्स आसा. जे तळयो कॉल म्हणटात ते पारंपय वाड्यारूच आसा. अंदू तेंचेच वर्स आसा पारंपयकाराचें. मडकय गांवचें वैशिश्ट्य म्हणल्यार मडकयची जात्रा. कारण हे जत्रेक देश विदेशांत आशिल्ले लोक किंवा बाकी कडेन आशिल्ले लोक सगळे जातीन उपस्थित रावतात आनी ही मडकयची जात्रा साजरी करता. आणि मडकयचे जात्रेचे खास वैशिष्ट्य म्हणल्यार आयचो दीस म्हणजे रथोत्सव. जो रथोत्सव सकाळी 5:30 वरांचेर सुरवात जाता. जी देवी नवदुर्गा, जगत जननी नवदुर्गा जी मडकयकान नवदुर्गा म्हणटात, तेच प्रमाणे गांवशीकान देवी गांवशीच्यान हांगासर येयली आसा असोय आख्यायिका आसा. मुळांत
तेजें विश्लेशण जर करूं आसत जाल्यार हांगसरली गांवची जी सातेरी माया आसा त्या गांवांक दुसऱ्या गांवांतले लोक स्थलांतरीत जेन्ना जावंक लागले तेन्ना आपले देवाची प्रतीकां आपले देवाच्यो मुर्त्यो जावं आनी कसले तरी सासाय ते घेवन दुसऱ्या गांवांत येवपा लागले पुर्तुगेजांच्या वाटावच्या टायमार. उपास असता उपास कितले दीस असता 2 दीस उपास असता पण आम्ही एका वेस्ट लिक्विड घेऊन आता काय आम्ही फायनल केला लिक्विड आमच्या देवीच्या अंगात त्यांना काल लागना तुमचा आज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा श्री नवदुर्गा देवीची जत्रा. त्या जत्रे संदर्भात माझ्या मित्रांनी सगळें सांगलेलें आसा सविस्तर. म्हाका इतलेंच सांगपाचें आसा की जत्रे दिसा म्हणजे दशमी दिसा जत्रा एक्चुअली नवमीक स्टार्ट जाता तशी ती एकादशीच्यान स्टार्ट पण नवमीच्यान तिजे खरं म्हणटा तें कितें जात्रेचें वैशिश्ट्य जें आसा तें थंयच्यान सुरवात जाता. आनी आज जो आसा तो रथोत्सवाच्या निमतान देवी ह्या वाठारांत येता. हांगा तळेखल म्हणटा ह्या वाठारांत ती इतलेच खातीर येता. ह्या वाठारांत एक व्हडलें वैशिश्ट्य आसा तें म्हणल्यार ज्या वेळार बाटाबाटी जाली पुर्तुगेजांनी हांगा अवधूस घातलो त्या वेळार ही गांवशीच्यान देवी जी आसा ती स्थलांतरीत जाली. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकर आणि मनीषा जाधव. तापमान सेगीतपणान थंड जायत चल्ला. गोंयच्या हवामानात एक स्फूर्तीदायक बदल घडत आसा. ह्या सप्तकात फुडें कितें बदल जाता तो बारीकसाणेन पळोवया. सोमारा दिसाची उंचाय 33 डिग्री सेल्सियस सामान्य उरली जाल्यार रातच्या वेळार उण्यांत उणें तापमान 21 डिग्री सेल्सियस जाले जे वर्साच्या ह्या वेळार 700 परस 2 अंश उणें आसा. सप्तक फुडें वता तसो हो थंड करपाचो ट्रेंड कायम उरपाची शक्यताय आसा. उण्या 30च्या दशकात उंचाय स्थिर उरतली. IMDन सप्तकात 33 डिग्री सेल्सियस रातच्या वेळार उण्यांत उणें तापमान 21 डिग्री सेल्सियस ते 23 डिग्री सेल्सियस मेरेन आसतले. सप्तकाच्या शेवटाक थंड रात जावपाची शक्यताय आसता तेन्ना तापमान 21 डिग्री सेल्सियस आसतले. मंगळारा दनपारच्या सुमाराक हलक्या वाऱ्याची अपेक्षा आसात पूण चडसो दीस निश्चल उरतलो. फांतोडेर आनी सांज ह्या दोनूय वेळार धुक्याच्या परिस्थितीचो अदमास आसा. दाट धुक्याक लागून दृश्यमानतायेचेर परिणाम करपाची शक्यताय आसा. येरादारी करप्यांक सुरक्षीतपणान गाडी चलोवपाचो सल्लो दिला. फुडले 5 दीस हवामान सुके उरपाची शक्यताय. येता त्या सप्तकाचो मुखेलपणान नितळ मळबाचो अदमास. मंगळारा फांतोडेर आनी राती धुक्याच्या परिस्थितीचो अदमास. मंगळारचे तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आनी 22 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.